गोय टुरिजमातूच न्ही ड्रग्सांचे आंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन जालां। एनसीबीच्या सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण दिल्ली आनी गोंय भारतांतली आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स वेव्हारांची मुखेल केंद्रां। एनसीबीन हालींच देशभर घाल्ल्या धाडींनी दिल्ली गोवा अब्रॉड अशी ड्रग्सांची मेजर चेन दिसल्या। साउथ अमेरिकन कोकेन ब्राझिलांतल्यान फ्लायटींनी दुबय सावन दिल्ली आनी गोंयांत येता। सध्या टुरिस्ट सिजनांत हो धंदो चडच तेजींत। स्पेशल रिपोर्ट। शियाळी टुरिजम सीझन तेंगशी गाठता तसो एनसीबी देशभर एअरपोर्ट आनी बाकीच्या सुवातींनी ड्रग्सांचेर सर्च आनी रेड ऑपरेशन्स वाडयता। विमानतळांचेरूय तपासणी खर करतात। हालींच्या धाडींनी सांपडल्या त्या आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स वेव्हारांनी गोंय आनी दिल्ली ही मुखेल केंद्रां म्हूण उक्ताडार आयल्यात। साउथ अमेरिकन कोकेन ब्राझिलांतल्यान रिओ द जेनेरो सावन वाया दुबय वा आदिस आबाब भारतांत येता। ताची मुखेल पुरवण जाता दिल्ली आनी गोंयांत। गोंयांत मागणी आशिल्ल्यान हांगा ड्रग्सांचो सेल जाता। गोंय धरून देशभर एनसीबीन नोव्हेंबरांतूच 32 धाडी घाल्यात। तातूंत 10 किलो कोकेन, 12 किलो हेरोईन, 3 किलो अफीम, 67 किलो हशीश, 2633 किलो गांजा, 49 किलो एफेड्रीन, 1725 किलो पॉपिस्ट्रो, 5 किलोंच्यो 1550 मेथामेफ्टाबीन टॅब्लेटी, 11479 बाटल्यो कोडीन सिरप, 8000 निट्रोजेपान टॅब्लेटी, 8 ग्राम MDMA आनी 2 ग्राम एक्स्टसी जप्त केला। 8 फॉरेनर धरून 41 जाणांक एनसीबीन अटक केल्यात। ते शिवाय प्रायव्हेट कुरियरां वरवीं ड्रग्सांचो ट्रांझीट सेल भारतांतल्यान जाता। हालीं तेंपार फार्मास्युटिकल्स ड्रग्सांच्या नांवान भारतांतल्यान विदेशांत स्मगल केल्ली घुवळी ड्रग्सांची 197 पार्सलां एनसीबीक रेडींनी मेळ्ळ्यात। हुस्क्याची गजाल ती गोंय फक्त गोंया पुरतें वा भारता पुरतें ड्रग्साचें केंद्र न्ही, आंतरराष्ट्रीय टुरिजम डेस्टिनेशना बरोबर आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स डेस्टिनेशनूय जाला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पणजे सेरेंडिपिटी महोत्सवाचें आयोजन कायद्याच्या कचाट्यांत सांपडलां। महोत्सवाच्या आयोजक आनी सरकारी ऑथॉरिटींनी पर्यावरण नेम आनी एनजीटीचो अंतरीम आदेश मोडला म्हूण एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटे कोर्टांत गेलो। पणजे JMFC कोर्टान सेरेंडिपिटीच्या आयोजक आनी अधिकारिणीक नोटीशी काडल्यात। कांपाला वेल्या फूड फेस्टिवलाचें प्रकरणूय अशेंच कोर्टांत गेलां। 15 ते 22 डिसेंबर मजगती सेरेंडिपिटी महोत्सव कांपाल ग्राउंडार जाल्लो। कांपाल ग्राउंडार CRZ झोनात महोत्सव केल्ल्यान पर्यावरण नेम आनी 5 फेब्रुवारी 2015 एनजीटीन काडिल्लो अंतरीम आदेश आयोजकांनी मोडला म्हूण काशीनाथ शेट्ये आनी याचिकादारान आयोजकांचेर कारवाय मागल्या। एनजीटीन आपल्या आदेशांत हाय टायड लायनीच्या 100 मिटरां भितर खंयचेच स्ट्रक्चर उबे करपाक मनाय केल्या। महोत्सवाच्या आयोजकांनी GCZMA कडल्यान तशी परवानगी घेनासतनाच थळावे सरकारी ऑथॉरिटीन तांकां परवानगी दिली म्हूण याचिकादाराचो दावो। Basically, this Serendipity wine festival and food festival cannot be done without the permission of GCZM, but they are doing it illegally. NGT had passed an order on 5th February 2015 not to do any construction, temporary or permanent, in 100 meters. That is valid till 31st July 2018. Now they are making functions in 100 meters in violation of the act, which is under NGT Act 26, 27 and 28, which is fine is 10 crore and 5 years imprisonment. काशीनाथ शेट्टेन हालींच कांपालार जाल्ल्या फूड फेस्टिवला आड पणजे JMFCत गेला आनी आतां ताणें सेरेंडिपिटी महोत्सवाचे आड JMFCत अर्ज घाला। Which I have already gone to JMFC, which is registered in B court in 153 of 2017 and 154 of 2017 and 135 of 2000 in the A court. So this all notices have been issued, and in A court the matter is pending on 20th January for their reply, and in B court it is on 17 January. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। आता घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।